नमस्कार. आम्ही असा प्रुडंटाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमात आणि आज आम्ही असा म्हापशा या वाठारान म्हापशाचे बायपोल्स रंगान चल्ल्या आणि आमच्या वांगडा आज जी डेट आसा आमची जी प्रुडंटाची जी डेट आसा ती आसा म्हापशाचे यंगस्ट आणि आमी म्हणू शकता गोंयाचे यंगस्ट असे कॅन्डिडेट बाब जोशुआ डिसोजा. हाय जोशुआ. Hi, good evening. How are you? Yeah, fine. Joshua, as I said, you're the youngest candidate, right? How's the Josh? Oh, it's high. Okay. As you can see, the support is खूप जाण आयला. अशेंच आमचे प्रचार चालू आसा. फाटले जाले 15 दीस एक जाले. सो प्रचार नेटान प्रचार कसो चल्ला? खूप नेटान चल्ला. सगळे जाण वांगडा कार्यकर्ते आसा. वाड्या वयले लोक भायर सरता. ओके. तशेंच आमच्या वांगडा ते भोंवतात, 2-3 वरां काडटात, आपलो टायम दिता आनी तसो आमकां सपोर्ट येता, कॉन्फिडन्स येता. तो डेली प्रचार करपाक आमकांय असो नेट येता की लोक वांगडा आसा की आमकांय आमी रावता, फुडें पळयता कसो फाल्यांचो कसो जातलो. वी कंपेर इट टू द प्रिवियस डे एंड सो एज वी हॅव स्टार्टेड म्हाका दिसता 15-20 जाण डेली एड जायत आसा. सो संख्या तशी वाडल्या आनी आमकांय तशें कॉन्फिडन्स येता, लोकांकूय कॉन्फिडन्स येता की बाबा हेज्या वांगडा भरपूर लोक आसा, भरपूर सपोर्ट आसा. तांकांय कॉन्फिडन्स येता, तांकांय दिसता की बाबा हो कॅन्डिडेट सिम्स टू बी ऑन द विनिंग सायड. ओके. तशें तुमी म्हणलें की तुमचें कॅम्पेनिंग चालू आहा, म्हणजे आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4-5 दीस अशे उरल्या. सो तुमी कितके ऑलवेज म्हणजे जितकी जी एरिया तुमची आसा ती कॅप्चर केल्या कशी म्हणजे कॅनवसिंग जाला अशें दिसता तुमकां? हय, आय थिंक अरावंड 85%, 85 क्लोजिंग इन टू अरावंड 90% एरिया ऑफ म्हापसा आमी जाता तितले सगळ्यांनी घरान आमी पांय घालूंक सोदता. पूण अशे बायपोल म्हणून मातसो टायम मातसो कमी मेवला आमकां. सो वी आर ट्रायंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल विथ द लिटल टायम दॅट वी हॅव. एक मात आमकां फायदो आसा की भाजप हो पार्टी सारको ऑर्गनायज्ड आसा. ते कार्यकर्ते आहा ते सारके वेवस्थीत प्लॅनिंग करून आमी तशेंच भोंवतात. सो फुडें फाटी they handle all the problems that we face with ease and they make sure that entire campaign is smooth and continuous. भाजपाचे जे नेता आहा बाकीचे जे आहा तांचो तुमकां कसो प्रतिसाद म्हणजे सपोर्ट कसो आहा? सपोर्ट आसा. टिकेट दिला म्हणून तशें आमकांय कळोंक येता की सपोर्ट भरपूर आसा. आमचो CM डॉ. प्रमोद सावंत आमच्या वांगडा कॉन्टॅक्टान आसा. 2 दिसां भितर तो एक मिटींग घेता. सो आमकां एक कॉन्फिडन्स येता की गोंयचो CM आमच्या प्रचारान लक्ष घालता, ह्या बायपोलांनी लक्ष घालता. सो दे वी फील देर इज अ स्पेशल कनेक्ट. ही इज ऑल्सो व्हेरी यंग चीफ मिनिस्टर, सो इट इज इजी टू कनेक्ट विथ हिम. तेका हांव झप करून फोन मारूंक शकता, नाल्यार PAक मारचो पडटा, नाल्यार कोण दुसऱ्या मनशाक मारचो पडटा. पूण अशें आमकांय कॉन्फिडन्स येता की अप्रोचेबल आसा एंड ही स्पीक्स व्हेरी फ्रीली एंड इज व्हेरी व्हेरी अप्रोचेबल. जोशुआ, आता जशें तुमी म्हणलें की आमचो जो CM आसा इज यंग, डायनॅमीक एंड अगेन इज व्हेरी सपोर्टीव. जेन्ना तुमी आतां त्याच कॅलिबराचे आसात, म्हणजे यंग आसात, तेन्ना तुमकां कशें दिसता की हाऊ पीपल वील हॅव दॅट कनेक्ट विथ यू, म्हणजे तुमच्या वांगडा लोकांचे कशें कनेक्ट आसतलो दिसता तुमकां? म्हाकाय दिसता की यंग आसून एडवांटेजीस खूब आसा. पीपल दॅट आर सिनियर कॅन ऑल्सो अप्रोच and younger people can also approach. So it is somewhere in between that दोनूय जनरेशनाचे लोक approachable जावंक शकता. Mostly the youth have shown their attraction towards me. वाड्यार भोंवता, घरांनी भोंवता तेन्ना आमकां आमचे कडेन येतात ती, हांसतात, वळखता काय विचारल्यार हय म्हणटा वळखता. सो वी गेट that feedback from them, from the people, from the youth. Okay. Also, I've grown up in म्हापसा शिकला. म्हापशा भायर हांव फक्त सालगांवकर लॉ कॉलेजीन आहलो. सो माय एड्युकेशन हॅज बीन एंटायरली इन म्हापसा. सो आय हॅव अ लॉट ऑफ कनेक्ट. लोकांक वळखता, प्रॉब्लमूय कळपाक आयला तशेंच. आनी
सो इन दॅट वे बीइंग यंग हॅज इट्स बेनिफिट्स. आमकांय चिंतूंक येता नवी सिस्टम घालपाक हय in the way of operating. We are जसो हांव तुमकां विचारूंक सोदता जेन्ना तुमी म्हणटा तुमी हांगाच जल्मल्ले तुमी हांगसरलेच न्ही मुळान भुरगेपणांतल्यान हांगा आहा तुमी जाल्यार हांगची जी प्रॉब्लम्सां जी आहा फाटलीं इतकीं वर्सां तुमचे फादर आसले तेंच्यांनी डेवलपमेंट केलां तेंच्यांनी कामां केलां सो स्टील तुमकां दिसता खंयचे लूप होल्स की जावपाक जाय आसली आनी आनीक जावपाक जाय अशें तुमकां कितें दिसता? हय फाटलीं 20 वर्सां बाबूश ह्या म्हापशान आमदार आसलो. खूब कितें कामां जाल्या आनी खूब जावपाची आहली. ती पायपलायनान आहली कामां, ती डेवलपमेंटाची कामां आहली काय दे वर डिफरंट कायंड एडमिनिस्ट्रेटीव थिंग्स दॅट वर सपोज टू बी पूट इन प्लेस. सो जायतीं कामां आहली. ती कामां उरलेली थोडी सुरू करूंक जाय परत. करपाची आसली. So in that regard, I'm aware of a lot of works that are there. There are फाटली 2 वर्सां हांव बसून ऑफिसान बसून तेणें म्हाका he had allowed me to see what are the works that are going on, what are the works that have to be pushed. So I was in touch with a lot of people connected with the government, connected with the works. So म्हाकाय खबर आसा अमके फायल खंय आसा, कोणा कडेन उलोवंक जाय, अमको मनीस कोण तो. सो तशें आमचे कडेन एक कनेक्ट जाले ऑन एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल टू गेट वर्क्स डन फास्टर. I was interacting with the Department of Electricity, PWD. So in the last 6-7 months जायतीं कामां आमी पुश करून उद्घाटन करतना ते आसले. सो ऑन द ग्रावंड. सो फुडलीं जी कामां आसा ती म्हाकाय खबर आहा खंय शिरकलेली आसा. सो एक्झॅक्टली निवडून आयल्या उपरांत म्हाकाय खबर आहा बाबा वॉट आय हॅव टू स्टार्ट वीथ फर्स्ट, वॉट आय हॅव टू अटॅक फर्स्ट एंड वॉट आय कॅन गेट डन एज सून एज आय स्टेप इन टू द लॅम्प. एज जशें तुमी म्हटलें डेवलपमेंट तुमच्या फादरान केल्या सर फ्रांसिसान, जाल्यार आज जेन्ना तुमी इलेक्शनाक रावले तांच्या जाग्यार, जाल्यार जेन्ना तुमी पळयता की डेवलपमेंट जाल्लीं आसा, ताणें केल्लीं आसा, आयज BJPच्या सरकारान केल्लीं डेवलपमेंटां, तुमची लॅगसी, फादराची लॅगसी आनी तुमी अशे 3 हांव तुमकां हें दिता, खंयचे हेजेर तुमी यू आर बँकींग फॉर दीस इलेक्शन नाव, खंयचे फोर्स म्हणजे तुमकां चड खंय दिसता? I would say it is a combination of all three. Babush, my father, was with the BJP since 2002. The BJP also came to power in 2002, then in the middle 2012. So fatli 7 varsa halli, so he has been with the BJP. So there is a combination of everything. I would say he is a very popular person in Mapsa. So was a very approachable person. सगळे जाण तेजे आमगेर ओपन हावस कशें, तर हे व्हडलें कांय नासलें, अपॉयंटमेंट घेवचें पडटलें कांय ना. आमी टायम फिक्स आसलें तेका. सो तो 10 ऑफिस उक्तें जातालें, तो 1:30-2 मेरेन बसतालो आनी मागीर देनपारचो तो आपल्या ऑफिसान वयतालो सेक्रेटरियेटान. सो तशें आनी ऑफिसूय घरा कडेन आसलें. सो अशें लोकांक दिसनासलें की पयस वचचो पडटा ओर वी हॅव टू गो टू अ डिफरंट लोकेशन. ही इज एक्सेसिबल. सो समज सुद्दां लेट सांजचो आयल्यार सुद्दां तो घरानूच आसतालो. एंड म्हाकाय आय वॉज इनवॉल्वड इन दॅट. वी ब्रॉट अप इन दॅट सेम एटमॉस्फियर वे घरान लोक येतालो, आमी चलतना आयकोंक येतालीं कामां, सोल्युशन आयकलेलीं आसा. सो वी गॉट यूज टू dealing with people's problems all my life. We got used to listening to the solutions, listening to how he handled each and every situation. So that was a learning experience for me, and I got to implement all that I learned all my life in the last 2 years when he wasn't keeping too well. आयज जी तुमी जोशुआ बरोबर भोंवतात म्हापशा, जाल्यार तुमकां कित्याक दिसलें की जोशुआ फाटल्यान रावचें म्हणून? जोशुआ हो युवा आसा न्हू, आनी आतां आमी इतके व्हड भोंवल्या तेजेर आमकां खुबूच रिस्पॉन्स मेळ्ळा सगळ्यांनी. आनी बायलां आमी जास्त करून फुडें सरल्यात, कित्याक आमकां युवाच हो जाय फुडें वचपाक लागून. आनी युवा हो कामां करतलो तशी आतां बाकीचे कोण करचे ना, आनी तेज्या फाटसून युवा भुरगे खूब आसात. आनी त्या खातीर आमी युवाकूच हाडूंक सोदतले आनी युवाच येतलो म्हणून आमी जोशुआक जास्त सपोर्ट केला.
तर तुमचे तांच्या बद्दल एक्सपेक्टेशन कितें आहा म्हणजे तुमकां कितें दिसता तेणी कितें करचें कशें आमकां अशें दिसता की बाबुशान जी कामां बाकीची आसा बाबुशाची ती त्याने फुडें व्हरची आनी ही 3 वर्सां पळय आहा त्याने आपले प्रूव करपाचें की आपूण केपेबल आसा एंड डायनामीक आसा आपूण आय कॅन फेस आय कॅन डू एवरीथींग वॉट एवर द म्हापसा पीपल नीड वॉट एवर देअर प्रॉब्लम्स आर सो ही इज डायनामीक इन दॅट वे एंड इज व्हेरी स्ट्रॉंग and people the yuva are very strong with him and full support is there of yuva with them. बरं तुमकां कितें दिसता अशी कसली कामां जी आसा अजून म्हणजे हेच्या फुडें फ्रांसीस बाब आशिल्ले हेच्या पयलीं तांणी कामां घेतली हाती डेव्हलपमेंट केला जाल्यार तुमकां दिसता आनी कशें कितें उरलां जे तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट आमचे बस स्टँड उरला रवींद्र भवन उरला आनी मार्केटाचे थोडे आमचे फ्लावर मार्केट आसा पळय ते रिडेव्हलपमेंटाक घातलेले आसा ते सुद्दां जावं शकता पण ताका मातसो टायम लागतलो पण बस स्टँड आमची ही फर्स्ट प्रायोरिटी की बस स्टँड शूड बी अटेंडेड फर्स्ट या एंड वॉट एवर स्मॉल इज दे projects are there which are incomplete, so he has said he will give first preference to that. Yeah, and he's trying his best to do everything whatever he can do he will do. खात्री आसा की जोशुआ हो आपल्या बापाय पेक्षा बी आनीक जास्त कामां करून घेतलो आनी सगळ्यांचो एक आवडटो जसो बापूय आसलो आवडटो सगळ्यांचो तसो जोशुआ सुद्दां सगळ्यांचो आवडटो जातलो. तुमकां विचारूंक सोदता की तुमी आयज जे अशे मोठे संख्येन जे जोशुआ बरोबर फिरतात जाल्यार तुमचे असो ह्यो तेंको दिवपाचें कारण कितें? पयले सुवातेर कारण म्हटल्यार आमकां म्हापशान गेली कितलींशीं वर्सां असो युवा आनी डायनॅमीक असो उमेदवार आमकां आयज मेरेन मेळोंक नासलो तो भाजपाच्या जनता पार्टीन आयज आमकां असो उमेदवार दिल्लो आसा असो उमेदवार म्हणजे की डायनॅमीक आनी यंग भुरगो गो तो हेचे फुडें कितें तरी बरें करून दाखयतलो आमी सांगच्या पयलीं म्हाका दिसता तो आपल्या मनान कितें तरी बरें करतलो ही आमकां भरपूर आशा ज्या हिसपान आमी तेच्या वांगडा भोंवता त्या हिसपान आमकां दिसून येयल्लें आसा आनी आमी तेच्या फाटल्यान मुद्दमशी चडशी ताका युवा मोर्चा म्हण युवा महिला हेंच्यांनी खुबशी ताका साथ दिल्ली आसा आनी तांकां सगळ्यांक आशा आसा की म्हापशाचो विकास तो इतलीं वर्सां खूब वर्सां म्हणजे खूबच वर्सां खूब जाण टिका करतात बाबुशान फाटलीं 20 वर्सां कितें केलें म्हाका दिसता बाबुशान 20 वर्सां करूं ना ताका कारणय आसा चडशे तेणी विरोधी पक्षान तेन्ना विरोधी पक्ष आसलो त्यामुळे त्याची कामां जावंक नासलीं आनी खाली 5-7 वर्सां चड चड ताका मेळ्ळी त्या 5-7 वर्सांनी तेणी जी कामां केलीं आतां कितें कामां केल्लीं आसतात ती लोकांक दिश्टी पडनात म्हापशाचें आजिलो हॉस्पिटल म्हणात फिश मार्केट म्हणात वेजिटेबल मार्केट म्हणात पोलीस स्टेशन म्हणात सेंट मॅरी स्कूल म्हणात आनी तेची बारीक बारीक कामां केल्लीं आहात ती कोण केली अशी म्हणीत नात तरी सुद्दां आमी म्हटलें बरें आहा जे कितें भारतीय जनता पार्टी कडेन काम चलता काम दितात ते आमच्या आमदारान जावं मंत्र्यान भरपूर केल्लें आहा आतां तो आमकां आमच्या मदीं तो आतां खंय तरी ना ताका लागून भारतीय जनता पार्टीन त्याच्या चेड्याकूच म्हणजे बाबू जोशुआ डिसोजाक तिकेट दिल्ली आहा त्या हिसपान आमी तेचे कडेन भरपूर म्हणजे सारके इतली उमेदीन आशा बाळगता की जो म्हापशाचो विकास उरला तो तेणी हेचे फुडें म्हणजे जे आपल्या फादरा कडेन जावंक ना ते तेणी म्हापशाचो विकास म्हणजे काय पायलट करून सोडतो अशी आमकां व्हडलीशी आशा आसा आशा म्हणजे कितें आतां मेन म्हापशान विकास 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 म्हणटा विकास म्हणजे कितें मेन म्हापशान प्रॉब्लम म्हणटा तो बस स्टँड सेकंड थिंग आपले म्हापशाचें ब्युटिफिकेशन म्हणजे म्हापशान कितें तरी अशें चित्र तेणी बदलून दिवचें की कोणी येवन म्हापशान जर म्हापशा ही बार्देस एरियाची बाजारपेठ ताका लागून लोकांचो चडशी नजर आसता ती म्हापशाच्या मार्केटाक ताका लागून आमी तेचे कडेन अशी आशा दवरलेली आसा की तेणी म्हापशाचें ब्युटिफिकेशन आनी निसर्ग हे जे आसा ते बदलून उडोवचें चित्र बदलूचें आनी सगळे जे टिका करतले तेंच्या दोळ्यान धूक फेकची हे आमची मनोगत भरपूर विशय आसा. तुमी कितें सांगूंक सोदता? आमचे सांगणें इतलें आसा की आमी जे बाबुशान 20 वर्सां आमकां जी सेवा दिली म्हापशा खातीर आनी आज तेजे भुरग्यांक तो चान्स मेळोंक जाय आनी जे पार्टीन डिसिजन घेतले ती आमकां मान्य आसा आनी वी आर व्हेरी हॅपी वीथ दॅट
and we all youth, our you can say councillors, even core committee, even chief minister has given assurance that in these 3 years we will prove whatever development is left due to the health of our deputy chief minister who has passed away today. He is not with us. But on his absence also we feel very lonely, but we are with Joshua with the full swing, and we will giving 100% assurance that we will get whatever lead we used to get at the time of Babush, more than that we will get at what today we are feeling it like. What are your expectations? Around more than 8,000 maximum lead we will get. Okay. 8 to 9,000. आज हांव सांगूंक सोदता भारतीय जनता पार्टीन आयज आमकां युवा कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आनी बरो डायनॅमीक आहा आनी ह्या वाठारांत आज आमी भोंवता त्या वाठारांत जास्तशी समस्या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम, वॉटर प्रॉब्लेम आनी कालूच आमची कॉर्नर मिटींग जाली 2 दिसां पयलीं. त्या मिटिंगेक निलेश काब्राल सर येयल्ले, पावर मिनिस्टर. तेणें आमकां आश्वासन दिलां की जाता तितके हांगासर इम्प्रुवमेंट इलेक्ट्रिसिटीचे ट्रान्सफॉर्मर चेंज बरे कॅपेसिटीचे 200चे 250चे घालतलो आनी सगळे डेवलप करूं जाता तितके आपूण हांगा इलेक्ट्रिसिटीक जाता तितके हें दिता, पावर दिता म्हणून. आनी तशेंच आज जे रस्ते पयशे जाले हांगासर कांयच नासलें. आमकां खबर आसा म्हाज्या भुरगेपणान हांगासर सारके कमीत कमी अशें चलून गटारान पडपाक येताले. आज हे कावन्सिलरांनी मेळोन आमच्या आदल्या उपमुख्यमंत्र्याच्या वांगडा रावन सगळ्या कावन्सिलरांनी बरें डेवलप करून दाखयलां हांगासर. आनी हेच्या फुडें आमचो जो कॅन्डिडेट आसा जोसुआ डिसोजा तो हेच्या फुडें इम्प्रुवमेंट करतलो आनी भारतीय जनता पार्टीक हांव थँक्स म्हणटा कारण ताका तिकीट दिल्ली. जोशोबा आयज जे तुम्ही भोंवता इतके नेटार भोंवता आज, पण जशें आमी परिस्थिती पळयल्ली जे सुधीर कांदोळकर जो आसलो तो भायर सरलो आनी आयज तो काँग्रेसीक हें करता, प्रचार करता, जाल्यार तुमकां कितें दिसता ताजो तुमचेर कितें प्रभाव पडटलो, इफेक्ट पडटलो असो? म्हाका दिसता फाटले 20 वर्सां आमदार आसलो तो ॲडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा म्हाजो बापूय आसलो. तशेंच ह्यो सीट आसलो तो भाजपाचो आसलो. सो म्हाका दिसता जी मतां पडटाली ती भाजपाक आनी बाबुशाक पडटाली. सो तो भाजप सोडून काँग्रेसीक गेला म्हाका दिसना इतलो इफेक्ट आसतलो. जी तेजी वाड्यावयली ती मतां आसा, तेजे कनेक्शन्स आसा, तेजे रिलेशन्स आसा, म्हाका दिसता ते तेका पडटले. ओके. ते सोडून आमचे सगळे इंटॅक्ट उरतले. पण खंय तरी वोट शेअरार इफेक्ट जातलो काय कितें? मातसो पडटलो. ओके. हय, पूण म्हाका दिसना इतलो इफेक्ट आसतलो आमकां. भाजप तसो इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन म्हापसा. ओके. सो ते तशेंच आमकांय दिसता की ती मतां वोट शेअर जी आसा ती तशीच उरतली इंटॅक्ट. ओके. आज जर तुमचो स्केड्यूल जर पळयलो, इनफॅक्ट जशें तुमी म्हणलें थोडे दीस मेळ्ळ्यात हें करपाक, जाल्यार कशें तुमी मॅनेज करता इतकें सगळें? फाटली 2 इलेक्शनां हांव भोंवला, प्रचार केला, म्हाज्या बापूयक हांवें प्रचार केला. सो म्हाका जनरल कॉन्स्टिट्युन्सीची नॉलेज आसा. सो हांव सगळ्या वाड्यांनी भोंवलेलो आसा पयलीं. सो फॉर मी टू अंडरस्टँड वेर टू गो, वीच एरिया टू गो, हाव टू प्लॅन लोकेशन, टेरेन, सगळें नॉलेज आसा. सो म्हाकाय खबर आहा बाबा हांगा स्टार्ट केल्यार कितले दीस जाय पडटले, जर फ्लॅट सर्फेस सकयल जे भाग आसा थंय भोंवपाक कशें जातलें, कितले लोक जाय पडटले फाटसून, कशें कवर अप करूंक शकता. मागीर बिल्डींग सुबेज आसा थंय, नाल्यार कुचेले गेल्यार थंय चडशे फ्लॅट घरां आसा, फ्लॅट सर्फेस आसा. सो थंय कवर अप करपाक आमी कितलो टायम लागतलो. तशेंच आय एम अ व्हेरी फिटनेस ओरिएंटेड पर्सन. I start at 6 in the morning and end at around 11 o'clock. सकाळी उठ्ठा च्या घेता म्हणसर थोडो वेळ वयता, पूण म्हाकाय संवय आसा संक उठपाची. जीम म्हाजे इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ माय लायफ. सो फीट
रावन उरोन म्हाकाय दिसता एक फायदो मेळला प्रचार करतना. सो इट हॅज हेल्प मी ओवरऑल इन बीइंग एबल टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्युएन्सी in this little time. Experience in the constituency in covering ground as I've done in the past has benefited me today. So जर हांव फ्रेश सुरू केल्लो जाल्यार म्हाका दिसता की इट वूड नॉट बी पॉसिबल थोडे इतले शॉर्ट ड्युरेशनान आख्खो म्हापशाभर आमी करपाक मातशे त्रास जावपाचे. हय. आज जे आमी ह्या वाठारान जे आसा त्या वाठाराचे जे कावन्सिलर आसा आमच्या वांगडा तर तांकां हांव विचारता तुमकां काय दिसता होल्ड कसो दिसता किंवा कसो प्रचार चल्ला? होल्ड आमचो बरो आहा एकदम. आनी आयज भोंवपाक आमचे वाड्यावयले लोक आहा प्लस आमचे कार्यकर्ते आहा आनी ऑलरेडी आमचो एक रावंड जालोलो हेच्या पयलीं. सो आमकां तें चड बरें पडटा. आतां आमी फक्त पॉकेट्स करता आयज केस आनी बापूशाचो होल्ड आसल्या कारणान मातशें बरें पडटा आमकां. सो प्रतिसाद कसो आहा? इट इज व्हेरी गूड. तुमकां कितें दिसता वाय शूड पीपल वोट यू? बीइंग यंग एनर्जेटीक म्हाकाय दिसता हांव म्हापशेची कामां आसा ती फुडें व्हरूंक शकता. म्हाजे कडेन ती कनेक्ट आसा, लोकां कडेन कनेक्ट आसा, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटीव एज वेल एज पॉलिटिकल कनेक्ट आसा. आय एम वेल नोन बिटवीन वोटर जे आहा तांकांय वळखता, युथांक वळखता. तशेंच म्हाजे कडेन CM कॉन्टॅक्टान आसा, जायते आमदार आसा, मंत्र्यो आसा, एडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिसर आसा ते आसा कॉन्टॅक्टान. उरलेलीं कामां जी कामां करूंक जाय म्हापशा खातीर ती हांव फुडें व्हरूंक शकता. आनी कमींग फ्रॉम business background, I'm extremely organized in the way I operate my daily routine. म्हाकाय एक टायम टेबल आसता बाबा अमक्या टायमार अशें करपाचें. सो एवरीथींग इज बिजनस ओरिएंटेड एंड एवरीथींग इज सिस्टमॅटीक एंड वेल ऑर्गनायज्ड. सो अहें दिसता म्हाका की इफ आय पुट द सिमिलर सिस्टम इन प्लेस वी कॅन अचीव मॅक्सिमम जी कामां आसा ती म्हापशान आमी करूंक शकता. आयज इट्स 2019 सो थिंग्स हॅव चेंज. आमचे कडेन आयज टेक्नॉलॉजी आसा, टेक्नॉलॉजी वापरून आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकता म्हापशा भितर. वॉट इज द विजन फॉर म्हापसा? So being a young person, I feel I have भोवला outside Goa भोवला, outside India भोवला. हांवें जायते पळयलां जी म्हापशान इम्प्लिमेंट करूंक शकता ते आमी भोवल्या म्हणून वी हॅव अ डिफरंट पर्सपेक्टीव ऑन थिंग्स. सो इम्प्लिमेंट जायती भायर पळयलेली आसता डेवलपमेंट टेक्नॉलॉजीज, तेंची सिस्टम कशी आसता, कशी चलता आमकां पळोवनूच कळता. ते कोण सांगल्यार तशें जायना. वन्स यू सी इट, वन्स यू एक्सपिरियन्स अ सिस्टम, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टँड एंड इजियर फॉर यू टू इम्प्लिमेंट. सो कन्सिडरींग ऑल दीस थिंग्स म्हाकाय दिसता की अ पर्सन हू हॅज ट्रॅवल्ड द वर्ल्ड, ट्रॅवल्ड टू many places, he has a different outlook, and he has a different vision. तो कंपेअर करू शकतो. या सो आमकां एक स्टँडर्ड मातसो थंय बदलूंक शकता. एंड जायती आयजची जी टेक्नॉलॉजी आसा ती इम्प्लिमेंट करूंक शकता. वी कॅन मेक म्हापसा अ मॉडर्न सिटी, वी कॅन मेक म्हापसा अ स्मार्ट सिटी, बट एट द सेम टायम आय वूड लायक टू मेंटेन द एसन्स ऑफ म्हापसा so that you feel like you're come to Mapsa and you should not feel like you're not gone to a foreign place. So कित्याक म्हापशेकारांकूय हे दिसता की म्हापशा आसा, इट हॅज इट्स ओन चार्म, इट हॅज इट्स ओन युनिकनेस. म्हापशा आमी सदांच म्हणटा इज द कॅपिटल ऑफ बार्देस. बार्देसाचे सगळे लोक म्हापशा येता, तशेंच पेडणेचे लोक म्हापशा येता, बिचोलचे लोक म्हापशा येता. सो वी हॅव टू मेक इट अट्रॅक्टीव, इवन मोर अट्रॅक्टीव दॅन इट इज. एक इकॉनॉमिकल कमर्शियल हब आसा. तो तशेंच आमी जायती प्रोजेक्ट्स घातल्यार, जायती स्किमी केल्यार म्हाका दिसता आमी सरावंडींग लोक जे आसता तांकां अट्रॅक्ट करूंक शकता. आमच्या बरोबर आज आसा वांगडा जे आसा म्हापशे BJPचे युवा मोर्चा प्रेसिडेंट युवा मोर्चा प्रेसिडेंट ऋषिकेश घाडी. घाडी बाब तुमकां हांव विचारूं सोदतां
आयज जे तुमी जोशुआ बरोबर आसा ते कित्या खातीर आसा? एक्चुली तुमकां खबर आसतलें सगळ्यांक की आमचो बाबूश सर आमच्या मदीं ना आनी त्या कारणाक आमच्या म्हापशांत बाय इलेक्शन जालां. सो पार्टीन ताका फुडें काडला चेड्याक तेज्या. सो आमी सगळे युवा मोर्चा सगळे मेंबर आमी तेज्या फाटसून उबे आहा कारण तो एक तर तरणाटो आहा आनी एज पर सेंट्रलांतल्यान जी मॅसेज वयता आमच्या मोदीची आनी अमित शाची की यंगस्टरांनी सगळ्यांनी फुडें सरप. सो तो भरपूर यंग आहा आनी तो निवडून येतलो आमकां ही खात्री आसा. आनी तो एक असो रिकॉर्ड करतलो यंगस्ट MLA इन 40 सॉरी आतां 38 आसता. सो आमी सगळे तेज्या वांगडा रावल्या. ह्यो म्हाजो वॉर्ड नंबर 15. हांव हांगाच रावता. हांगासरूय बरी कामां जाली चालूच आहा तुमी पळोवंक शकता. सो ही कामां आमी मागता की तेज्या कडेन ही कामां तिणी सगळीं फुडें व्हरप आनी सगळीं घडोवन हाडप. की म्हापशाचे कार्यकर्ते कशे आहात पार्टे बद्दल सारके ते 100%. म्हापशाचे पळोवंक गेल्यार म्हापशाची टीम इन 40 तुमी नंबर 1 म्हणूं येता फूल म्हापशान. सो हांव सगळ्या म्हापशाकारां कडेन मागता की येता त्या 23 तारखेक सगळ्यांनी घरांसून भायर सरोन कमळाचेर बटन दामपाचो. म्हापशाकारांक ह्या फावटी 2 बटन दामूंक जाय म्हटल्यार म्हापशाकारांक, बांदेकारांक आनी शिरोड्याकारांक अशी पयले फावट संदी येयल्या दिसता. अशें केन्ना कोणाक खंय जावंक ना गोंयान. पण आमकां ह्या फावटी सगळ्यांनी भायर सरोन 2 बटन दामपाक चान्स गावला. सो हांव सगळ्यां कडेन अपील करता की येता त्या 23 तारखेक सगळ्यांनी कमळाचेर बटन दामून जोशुआक तशेंच श्रीपाद भाऊक भरघोस मतांनी निवडून हाडप. हांव शॉन मार्टिन्स, कलंगूट सरपंच आनी BJP जनरल सेक्रेटरी मायनॉरिटी सेल. आमी येयल्ले आहा हिंगा तेंको दिवपाक जोशुआ डिसूजा आनी भरपूर आमकां उमेद दिसता की धाकटे भुरगे, बायलां, तरणाटे आनी सगळे यूथ तेज्या फाटल्यान आमी पळयल्ले आहा. 2-3 दीस येयल्लो हांव सगळे तेज्या फाटल्यान आहा. हो कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलो बाबूश पळयतालो तेजो डॅडी. बट म्हापशाकारान तेका मॅन्डेट दिल्लो ऑन BJP तेका निवडून फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स तेका दिल्लो आहा. आनी he was sick and we are sorry to say he passed away. It was God's will, and this jobs that he left incomplete, Joshua has to see that he completes it, and we are very grateful Bharatiya Janata Party युथाक फुडें काडलेले आहा. अदरवायज यूथ कितें करता फकत फ्लारी वांटता, बॅनर बांदता and they do these works, but this giving a ticket to a youth will motivate other youth in Bharatiya Janata Party to step up. आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आतां MLA जातलो, नो डावट. आय हॅव गॉन टू हीज कॅम्पेन. भरपूर ताका द लव एंड एफेक्शन आनी कामां जे बाबूश केल्ले आहा दीस वील रिजल्ट इन अ बीग विक्ट्री. आनी लोक उलयता की ना टफ फायट. आय डोंट थिंक एनी टफ फायट. ही वील कम इन फॅक्ट इन अ बिगर विक्ट्री, इवन बिगर दॅन बाबूश इज वॉट आय फील. आज पुडंटाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमान आमी असले म्हापशेच्या शांतीनगर ह्या वाठारान आनी आमच्या वांगडा असले यंग एंड डायनेमीक म्हापशेचे आनी BJPचे कंटेस्टंट कॅन्डिडेट बाब जोशुआ. आमी सगळ्यांक तर्फे तुमकां बेस्ट विशीस दिता. थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा